गोयच्या सहकार क्षेत्रात उदरगत जाता 2022 ते 24 मजगती सहकार संस्थांनी वर्सुकी उलाढाल 23,458 कोटी 2024-25 ऑडिट सुरू आसा म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो। जवळजवळ 1,000 सोसायटी सामके एक्टिव्ह आसात। तातूंत भितर डेरी सोसायटी, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स, हे मोना गोंयांत एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात बँक आमच्यो क्रेडीट बँक्स वापरली तर हर एक गांवांत हर एक शहरांत पसरलेले आसा। तर हे सगळ्यांचे मार्फत हांवें आतांच साखळे घेतली आमकां म्हणल्यार 2022 आनी 23 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्सा 9,923 कोटी हो टर्नओवर जालो आसा। म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन वतात। त्याच प्रमाणे 19 आनी 13 आनी 23 आनी 24 तो 23 आनी 24 जो टर्नओवर जालो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळजवळ 13,523 कोटी। म्हणजे एक वर्साक हांगसर जवळ 4,000 कोटीची वाड दाखयता। तुमचे माहिती आसता प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जाता विच विल ओनली एक्झिक्यूट अँड डेलिव्हर ओनली ट्रेनिंग पार्ट। आणि ही ट्रेनिंग आसतली ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ्स, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years, अदर डिप्लोमा ऑफ 3 years आणि एखादी डिग्री कॉर्पोरेशना भितरली डिग्री। जसे काही भुरगे बीकॉम घेतात तसे काही भुरगे मागीर इवन युनिव्हर्सिटी आसतली त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनांतली डिग्री घेवंक शकतात। त्रिभुवन सरकारी युनिव्हर्सिटी हातून एखादो चॅप्टर गोंयांत हांगसर सुरू जाता। ह्या संदर्भात आमी जिपाड्याक उलयतात नवीन नवीन संस्था करचे पेक्षा जिपाडी आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताजे कडेन टायप करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी हातून हे टायम काम करपाचें। 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगती खंय राष्ट्रीय सहकार सप्ताह साजरो करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट।